बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्गां दिता ह्या सुबीत घडये खातीर. आमकां तुवें ही घडी फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मोगळा जेजू, तूं आमचो सोडवंदा जावन आसाय आनी आमकां सदांच तूं सांबाळ वेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जेजूच्या पवित्र आत्म्या, तूं जावन आसाय आमचो मजतदार, तूं जावन आसाय आमचो शिकोवणदार. पवित्र आत्म्या, तुजे शिवाय आमी कितेंच करूंक शकना. हें सगळें सेशन पवित्र आत्म्या हांव तुज्या आदीन ओपून दिता. म्हज्या तोंडांत तूं उलय, म्हज्या मोतीन तूं चिंत. हांगा उलयिल्लें हर एक उतार पवित्र आत्म्या जेजूच्या आनी तुज्या महिम्या खातीर जावं दी. पवित्र आत्म्या, हांव जाणा हांगा उलयिल्लें हर एक उतर तूं अद्भुतांत साक्षी मुखांतर तीर करताय म्हण. ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. हें मागणें करता आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. मोगाच्यानो तुमकां परत्याक दिव्यवाणी लायव्ह आत्मीक आठवाक तुमकां हांव स्वागत करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आज आमी आठवकरचो विशय जावन आसा देवाचो पवित्र आत्मो. देवाचो पवित्र आत्मो. आतां पयल्या सुवातेर आमी पवित्र आत्मो पवित्र आत्म्याचे आमकां खंय पुराय आयकूंक मेळटा पवित्र पुस्तकांत. आमी इल्लें ताजे विशयान इल्लें विमर्श करया. प्रेज गॉड. पयल्या सुवातेर आमी उत्पत्ती पयलो अध्याय पयल्या वाक्यांतल्यान वाचल्यार देवाचे उतार म्हणटा, आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी रिती आनी निराकार आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. आनी देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. हांगा हें दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. हांगा दैवीक वारें जावन आसलें पवित्र आत्मो. सो देवान म्हळें म्हळ्यार देवान म्हणटना हांगा बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो देवाचे तेग जण हांगा हजर आसले. प्रेज गॉड. आतां उत्पत्तीचो पयलो अध्याय 22 वाक्य आमी वाचल्यार देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो. आमचेच म्हळ्यार हांगा आमकां खंडी जावन रुजवात जाता. देव बाप, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो आमच्या रस्त्यांत आसले म्हण. तर आमच्याच रुपाचो म्हळ्यार कळ्ळें देवाचो रूप कितें जावन आसलो. जेजू जोच्या वांजेलांत समारिया स्त्रिये कडेन उलयतना 4थ्या अध्यायांत 24व्या वाक्यांत म्हणटा, देव आत्मो देखून आमी देवाक सतान आनी आत्म्यान आराधन करी जाय म्हण. तर देव जावन आसा आत्मो. तर आमचेच रूप आसो म्हळ्यार देव आत्मो जाल्यार देवान म्हळ्यार देव बापान, देव पुतान आनी देव पवित्र आत्म्यान मनशाक आत्म्यान रचलें पयलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आतां उत्पत्ती 2 अध्याय 7वें वाक्य आमी वाचल्यार तेदना सर्वेस्परान पृथ्वेच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या बुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो. तेदना मनीस एक जिवो प्राणी जालो. पयलें देवान आपल्याच स्वरुपाचो आपल्या सारक्याचो मनशाक आत्मो जावन रचलें. हांगा म्हणटा देवाचे उतार, पृथ्वेच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या बुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी तेदना मनीस एक जिवो प्राणी जालो. त्या मनशाक कूड दिली आनी देवान जिवाचो स्वास फुंकतना मनीस एक जिवो प्राणी जालो. हांगा प्राणी म्हळ्यार मनजात न्हय. प्राणी म्हळ्यार प्राण जावन आसा. आत्मो पयलो आयलो, मागीर मनशाक कूड मेळ्ळी आनी सोल म्हळ्यार प्राण. तर मनशा थंय 3 भाग आसात, स्पिरीट, सोल एंड बॉडी. आत्मो आनी प्राण आनी कूड. प्रेज गॉड. आत्मो आमी आत्मो जावन आसा
आनी आमचे थंय सोल आसा म्हळ्यार प्राण आसा. प्राण म्हळ्यार आमी चिंतता, आमी डिसिशन करता. आनी आत्मो आनी सोल म्हळ्यार प्राण कूड म्हणल्या एका घरांत जियेता. प्रेज गॉड. आतां जुवांचो वांजेल आमी वाचल्यार पयलो अध्याय वेळा काळा पुर्वी शब्द आशिल्लो. शब्द देवा थंय आशिल्लो. शब्द देव जावन आशिल्लो. वेळा काळा पुर्वींत तो देवा थंय आशिल्लो आनी सर्व वस्तू ताजे मुखांतर रचन जाल्यो. रचलेली खंयचीच वस्तू ताजे विणे आयिल्ली ना आनी रचलेले हर एक वस्तू न्हू ताजे तावन जीव जोडलो. आमी जाणा शब्द म्हळ्यार जेजू क्रिस्त देवाचे उतार. पूण हो शब्द मनीस जालो. ह्या शब्दांत देव बाप, देव पुत्र आनी देव असो पवित्र आत्मा आसा. प्रेज गॉड. आतां सांत पावलान कोलोसे घरांत बरयल्लें पयलें पत्र 15 ते 17 वळींत आमी वाचल्यार देवाचे उतार म्हणटा जेजू क्रिस्ता विशयंत. तस्सु प्रतिरूप आदर्श देवाचे प्रथम जनित सररचनामध्ये ताचे थंय सर्गेची आनी पृथ्वेची दिसतात आनी दिसनातली सररचना, सिंहासना, स्वामित्वा, अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. सररचना जावच्या पयलें तो आशिल्लो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आशिल्लो. तशें म्हळ्यार हांगा जेजू क्रिस्त सररचना जावच्या पयलीं आशिल्लो. ह्या रचनेच्या सर संगतीनी देव बाप, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो तेगांनी एकाच सक्तेन तांणी वट्टूक मेळोन हे रचना तांणी केल्यांत. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर देव बाप, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो तांचे दैवीक बळान ते एकच जावन आसात. ते एक जण जाल्यार इन डिवायन नेचर ते एकच जावन आसात. सगळ्यांत तेंत डिवायन नेचर आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर हे त्रिंदादी म्हळ्यार आमी कशें समजोवचें? आमकां चड कश्ट नाकात. आतां आमकां आमच्या मनशा जिवितांत एक व्यक्ती 1, 2, 3 रोल खेळटा. वय गे. एक बापय जावन, एक न्हवरो जावन, एक भुरग्यांक एक भुरग्यांक एक बापय जावन तो ताजें रोल खेळटा. तशेंच एक आवय एक बायल जावन, एक आवय जावन ती रोल खेळटा. वय की न्ही. तर देवाक तें असाध्य कांय ना. तर देव बाप ह्या त्रिंदादेंत जावन आसा एक लिडर, एक मुखेली. कित्याक म्हळ्यार देवाचो पवित्र आत्मो बापातावन येता. बापूच ताच्या पुताक संवसारी धाडटा. तर तो एक लिडर जावन, एक मुखेली जावन आमकां दिसता तशें. तर देवपुत्र हांगा देवपुत्र म्हळ्यार एक तो मध्यस्थ, मिडिएटर आमच्या मदें आनी देवा बापा मदें एक मध्यस्थ जावन आसा. तशेंच तो एक रिडीमर, देवपुजानाचो एक सडवंदार. ताणें कुर्सार आमच्या खातीर बलिदान पेटयलें. तशें आमकां बापा थंय राजी केली. प्रेज गॉड. आनी देवपूज जावन आसा देवा बापाचें एक रिप्रेजेंटेशन, ताचें प्रतिरूप. कित्याक म्हळ्यार ताजो देवाचो मोग आनी देवाची स्वभाव कितें म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां दाखयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी देव पवित्र आत्मो, देव पवित्र जावन आसा मजतदार. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्तान केल्ली सडवण आमकां अनुभव करूंक पवित्र आत्मा आमकां कुमक करता. तितलेंच न्हय, पवित्र पुस्तक आमकां पवित्र पुस्तकांतलें उतरां तो आमकां विवरण दिता. आनी ताजे वरवीं देवान आमकां कितें आमकां कळीत करूंक आसली ती गुंडायाची विचार आमकां तो कळीत करता. आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक देवाचें आजारपण आमचे थंय. प्रेज गॉड. देव बापू आनी देव पुत्राक पवित्र आत्मो आमकां कनेक्ट करता. तर त्रिंदादींत देव बापू, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो ते एक जण आसात जाल्यार ते समान जावन आसात. पूण आमी समजता कितें म्हळ्यार देव बाप एक लिडर जावन, कित्याक देवाच्या पुताक तो धाडटा आनी देवाचो पवित्र आत्मो बापा जावन येता म्हण. पुत्र जावन आसा सडवंदार आनी स्वामी आनी पवित्र जावन आसा मजतदार. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर आतां आमी हो पवित्र आत्मो पोरणे आसल्यान कशें काम करतलो. प्रेज गॉड.
आतां पोरणे आसल्यान पवित्र आत्मा पयल्या सुवातेर सगळ्यांचेर येनाटलो, सिलेक्ट मनशाचेर, थोड्या मनशाचेर मात येतालो. आनी तो आयले दळा एक एक स्पेसिफीक एक कामा खातीर एक जोगतें कामा खातीर मात येतालो आनी तांचे तोंड तो मागीर पाटी वेतालो. प्लीज गॉड, थँक यू जिजस. मागीर पवित्र आत्मा भायल्यान काम करतलो. पवित्र आत्मा येवन तांचे थंय रावनातलो. पवित्र आत्मा भायल्यान काम करतलो. पवित्र आत्मा प्रवाद्यांक आनी न्यायकर्त्यांक आनी लिडरांक तांकां तो हें देवाचें उतार परगट करूंक आनी आनी कितें देवान करूंक आसा त्या विशयी माहीत दिवंक पवित्र आत्मा तांकां प्रेरण दितालो. प्रेज गॉड, थँक यू जिजस. तशेंच पवित्र आत्मा तांकां बळ दितालो. कोणाक? न्यायकर्त्यांक जावं दी, लिडर्सांक जावं दी आनी प्रॉफेतांक जावं दी, प्रवाद्यांक बळ दितालो. तांकां देवान दिल्लें तें काम बऱ्या तरान करूंक तांकां पवित्र आत्मा बळ दितालो. प्रेज गॉड. तशें पवित्र आत्मा तांकां प्रवाद्यांक प्रवाद करूंक कुमक करतालो. प्रेज गॉड. आतां आमकां गुर्त आसा पोरणे आसल्यान पयल्या सुवातेर आमी उत्पत्ती ग्रंथांत आमी झुजे विशीं आयकलां. झुजेक ताच्या भावांनी इश्मेलाइतांक इकल्लो आनी इजिप्तांत तो पोतिफर असो एक साकर जावन आसलो. पवित्र आत्मा ताजे थंय आसले वरी, देवाचे सकत ताजे आसले वरी तो एक जैलान पडलो जाल्यार मुखार इजिप्ताचो एक गव्हर्नर जावन ताका देव नेमक करता. प्रेज गॉड. ताजे उपरांत मोइजे, ताजे उपरांत जोशुआ हांचे थंय पवित्र आत्मा काम करनासलो. प्रेज गॉड. मागीर आयले न्यायकर्त जावन आसले ओत्नियेल थंय पवित्र आत्मा येता. गिदियोना थंय पवित्र आत्मा येता. जेफ्ता थंय पवित्र आत्मा येता. मागीर सॅमसना थंय म्हळ्यार आमी सॅमसन म्हणटा सामसम, ताजे थंय सुमार पटी पवित्र आत्मा येता. पवित्र आत्म्याच्या बळान तो मस्त कामां करता. एक पटी पवित्र आत्मा ताजे थंय येता आनी एक तारून शिवून ताका एक गरज घाल मुखार येताना तो एक बकऱ्याच्या पिलाक पिंजल्या बरी देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तो ताका शिवाक पिंजून घालता. प्रेज गॉड. आनी एक पटी पवित्र आत्मा ताजे सामसमा थंय येता आनी तो एक गडवाच्या कडकी आडान 1000 फिलिस्तिनांक तो ज्युशी मारता. पूण हाजे थंय पवित्र आत्मा घडये तो मागतना येतलो. पूण ताणें एक चूक केली. ताजें बळ आसलें ताज्या केंसांक. ताणें ताजे बायलेक तो गूट सांगले वरी पवित्र आत्मा ताका सोडून येता. आनी अकरेक फिलिस्तीन ताका धरतात आनी ताजे दीस काडटात. तो अकरेक मागता, सोम्या म्हज्या दीस तुजें पारीकपण दिवंक, एक पटी म्हाका पवित्र आत्मा तुजें बळ दी म्हूण. हे फिलिस्तीनकार तांच्या देवाक आराधन करूंक म्हूण सांगाता मेळिल्ले आनी सॅमसमाक तांकां कुशाल करूंक म्हूण तांणी हाडिल्लें. ताका सांखळेनी बांदून तो सॅमसम कालें करता, त्या तांच्या देवळाच्या 2 कांद्यांक हात दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान तें सगळें देवळ सिगील घालता. प्रेज गॉड. सो पवित्र आत्मा आमी पळयता रायां थंय, सावला थंय पवित्र आत्मा येता, दाविदा थंय पवित्र आत्मा येता. प्रेज गॉड, थँक यू जिजस. दावीद म्हणटा पवित्र आत्मा म्हजे थंय उलयलो आनी तुजें उतार म्हजे थंय आसा म्हणटा. तशेंच प्रवादी जावन आसले. एलायजा, एलिशिया, इजाइया, जेरेमिया, इजेकियल, डॅनियल, जोएल आनी सर प्रवादी, सगळे प्रवादी पवित्र आत्म्याच्या बळान तांणी काम केलां. प्रेज गॉड. आतां आमी पळोवचें जाल्यार डॅनियल प्रवादीचे इश्ट जावन आसले ते एक शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो. तांकां बॅबिलोनांत रायान एक भांगराची एक मूर्ती केल्ली. भांगराच्या मूर्तेक तांणी नमस्कार करचे म्हण तांकां आज्ञा दिल्ली. तर ते आज्ञाक ते हें पाळो दिनात. तेन्ना तांकां जळत्या आट्यान घालतात. पवित्र आत्मा तांकां राखता. मुखार आमी वचता डॅनियल थंय बॅबिलोनांत राया कडेन मागचें म्हण 30 दिसांक राया कडेन मात मागचें म्हण तें आज्ञा आयिल्ली. तो डॅनियल कालें करता, आपल्या देवा कडेन मागता. ती आज्ञा तो पाळिना. देखून ताका कालें करतात, सिंहाच्या दोलीन घालतात. थंय ताका पवित्र आत्मा राखता. प्रेज गॉड, थँक यू जिजस. अशें पवित्र आत्म्याची कामां आमी पोरणे आसल्यान सुमार कडेन पळयता.
पवित्र आत्मो कालें करता म्हळ्यार पवित्र आत्मो प्रवाद्यांक सुमार तरांनी कुमो करता तांकां देवाच्या येण्या विशयी प्रवाद करूंक. आतां इजाया प्रवादी आमी वाचता 11व्या अध्यायांत तो प्रवाद करता कितें म्हळ्यार 11वा अध्याय पयल्या वाक्यांत तो म्हणटा जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब पुंजतालो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उजताली. सर्वेस्वराचो आत्मो ताचेर रवतलो, जाणवायेचो आनी समजणेचो, बुद्धीचो आनी पदवेचो, शहाणपणाचो आनी देवबरेचो आत्मो ताचे थंय येतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. इजायकेल प्रवादी इस्रायल परदेच्या नवसैन्या विशयी उलयता. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो, एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुमचे कुडींतलें पत्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. पत्राचें काळीज दारूण जावन आसा. पवित्र आत्मो कालें करता म्हळ्यार तांचें काळीज मांसाचें करता आनी तांकां देवाक वळखूंक करता. तशें मुखार म्हणटा इजेकियेल प्रवादी, म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. देव म्हणटा म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी म्हजे कायदे तुमी पाळीशी करतलो, म्हजी आज्ञा तुमी म्हजे कायदे प्रमाणे तुमी सलाशे करतलो आनी म्हजी आज्ञा हांव पाळीशी करतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. जकारिया प्रवादी 4व्या अध्यायांत 6 वाक्य आमी वाचता. थंय जेरुबाबेलाक बेबीलोनांत न्हू जेरुसलेमांत येवन टेंपल बांदूंक देवान ताका इंसून काडिल्लें. तेन्ना एक दर्शना मुखांतर ताका ती मेसेज मेळटा. कितें म्हळ्यार न्हय बळान न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान, नॉट बाय पॉवर नॉट बाय मायट बट बाय माय स्पिरीट. देवाच्या आत्म्यान मात तुजें काम तूं करूंक शकताय म्हणून जेरुबाबेलाक ही मेसेज मेळटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गान तुका जेजू. आतां जोएल प्रवादी पवित्र आत्म्याच्या येण्या विशयी सांगता. इंग्लिशांत तें 2रो अध्याय 22-33 वाक्यांत आसा, पूण कोंकणींत 3रो अध्याय पयल्या वाक्यांत आमी वाचता. जोएल प्रवादी म्हणटा ह्या उपरांत सगळ्या मनशाकळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचे पूत आनी तुमचे धवो प्रवाद करतलीं, तुमचे जाणटे सपनां सपनेतले आनी तुमचे युवक दर्शन देखतले. साकरांचेर आनी साकरणीचेर समेत ह्या वेळार हांव म्हजो पवित्र आत्मो घालतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आनी मळबार आनी पृथ्वेर हांव कुणां दाखयतलो, उजो रागात आनी दुराचे कांबे. सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं सूर्य काळोखान बदलतलो आनी संद्रेमो रक्तान बदलतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारता त्या सगळ्यांक तारान म्हळ्यार सडवण लाभतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तशें पवित्र आत्मो तराळ रितीन प्रवाद्यांक आनी न्यायकर्त्यांक आनी इस्रायलाच्या लिडर्सांक तो कुमो करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां आमी मोठव्यान नव्या सल्ल्यान पळोवचें जाल्यार नव्या सल्ल्यान पवित्र आत्मो कशें काम करता. जुवांव एवांजेल 13वा अध्याय आमी वाचल्यार थंय जेजू आपल्या शिसांक आतां 3.5 वर्सां आशिल्लो. उपरांत ताणें क्रुसार बलिदान पेटोवचो वेळ लागी गेलो म्हणटना तो कालें करता शिसांक वट्ट करना, ते निमाणें जेवण जेवता. त्या टायमार जेजू कालें करता तो शिसांचे पांय धुता आनी तांकां तो एक उपादेश दिता. तो म्हणटा हांवें तुमचो केल्ल्या वरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. प्रेज गॉड. जेजू कळीत आसलें तो ताणें क्रुसार बलिदान पेटयल्ल्या वरवीं ताजे आपोस्तल भियान आसतले म्हूण देखून तो तांकां धैर्य दिता. त्यो आखरेच्यो घडयो आसात म्हळ्यार जुवांव एवांजेल 13वा अध्याय 17वा अध्याय म्हणसर जेजू तांचे कडेन उलयता आनी 18व्या अध्यायान आमी पळयता जेजूक धरतात, अरेस्ट करतात. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. 14व्या अध्यायान पयल्या वाक्यांत जेजू म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेरय विस्वास दवरा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तशें थोड्यो संगती इम्पॉर्टंट संगती जेजू तांकां सांगता. तोमास म्हणटा सोमयान तूं खंय येता आमकां गुर्तू ना, आमी तुजी वाट कशी आमी जाणा जावची. जेजू म्हणटा हांव तूं वाट, हांव तूं सत आनी हांव जिवीत. प्रेज गॉड. जेजू तांकां पवित्र आत्मो बसयता
आनी तांकां सांगता तुमी तांकां एक वपारे मुखांतर दाखवाल आनी पांड्याच्या वपारे मुखार तांकां सांगता तुमी म्हाका चिटकोवन रोगल्यार मात तुमी पळ दिवंक शकतले आहात. मुखार जेजूस तांकां सांगता तुमकां संवसारांत कंत बेजारां येतलीच पूण हांवें धैर्य घे हांवें संवसाराचें जैत वेलां. प्रेज गॉड. आनी 17व्या अध्यायांत आमी पळयता जेजू पयले पटी आपल्या शिसां खातीर मागता. जेजू कळीत आसलें तांकां खंडी जावन कश्ट जातले म्हूण. जेजू बापा लागीं मागता आमी कशें एकवटान आसा तशें तांकां एकवटान तुवें दवरूं जाय. कित्याक तूं तांकां पवित्र कर. तांकां पवित्र कर. तुज्या उतरान तांकां पवित्र कर म्हणटा जेजू. प्रेज गॉड. तशें मोगाचें न्हू जेजू शिसां कडेन ह्यो अकरेच्या घडयांनी म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा निमाणें जेवणां जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा कळीत आसलें आपणें क्रुसार बलिदान भेटोवंक आसलें म्हूण. ह्या अकरेच्या टायमार जेजू तांकां मस्त इम्पॉर्टंट संगती सांगता. प्रेज गॉड. आतां जेजूक शिसां सांगता चड वेळ रावंक म्हळ्यार 3.5 वर्सां ताणें ताजो जिणी तांचे सांगता करसिली आनी त्या शिसांनी पुरो पळयलें पूण आनी मुखार जेजूक तांचे शिसां सांगता रावंक जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार जेजूक ताजें मिसांव आसलें. जेजूक मनशा कुळाक सडवून दिवच्या खातीर आयिल्लो. तर जेजूचें काम कोण मुखार सिता? जेजूचें काम पवित्र आत्मो मुखार सिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. जेजूचें काम पवित्र आत्मो मुखार व्हरता. आतां जेजू आपलें बलिदान भेटयल्ले वरवीं उपरांत जेजून आमकां पवित्र आत्मो धाडिल्लो. तर पवित्र आत्मा जावन आसा जेजू अनलिमिटेड. होली स्पिरीट इज जीजस अनलिमिटेड म्हळ्यार जेजू असीमीत अनियंत्रीत. जेजू सदांच आसा. आतां जेजू ताजें मिसांव करनासतना जेजूक सगळ्यांनी एकच टायमार वचोंक जायनातलें. प्रेज गॉड. कित्याक जेजू 100% देव आनी 100% मनीस जावन आसलो. पाताक मात ताजे थंय नासलें. पाताक चडल्यार सगळ्या संगतीन तो मनीस जावन आसलो. ताका तर लिमिटेशन आसलें. एकच घडये ताणें एक कडेन मात शिकोवन दिवयता आसली एक कडेन मात लोकांक गूण करीत आसलें. आतां एक उदाहरणाक जेजू तर कफरनाहूमांत आसलो जाल्यार थंय शिकोवन दिवन आसलो जाल्यार जेजूक गलिलियांत आसोंक जायनासलें. जेजू गलिलियांत शिकोवन दितना जेजूक ऑलिव्हे दोंगरांत आसोंक जायनासलें. प्रेज गॉड. ऑलिव्हे दोंगरांत जेजू शिकोवन दिवन लोकांक गूण करतना जेजूक जॉर्दान न्हंयचे तडयेर आसोंक जायनासलें. कित्याक जेजू 100% मनीस जावन आसलो. पाताक मात ताजे थंय नासलें पूण मनशा सारकें आसलो तो. प्रेज गॉड. तशें होली स्पिरीट इज जीजस अनलिमिटेड. होली स्पिरीट कांय करता खंय वचूंक शकता वय की न्ही. येत्त घडये आतां पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता. हांगात येत्त घडये अमेरिकांनी पवित्र आत्मा काम करता न्ही युरोपांनी काम करता न्ही आफ्रिकांनी काम करता न्ही ऑस्ट्रेलियांत काम करता. येत्त घडये इंडियेच्या सिटींत सगळ्या जाग्यांनी काम करता एकच घडये. कित्याक पवित्र आत्म्याक कोणेय बांदून घालूंक जायना. जेजू लिमिटेड आसलो. देखून जेजू म्हणटा हांव गेल्यार वांजेल 16 अध्याय 7व्या वाक्यान जेजू म्हणटा हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. हांव गेल्या शिवाय पवित्र तुमकां येवचो. हांव गेल्यार पवित्र आत्म्या हांव तुमकां धाडटलो. कित्याक जेजू म्हणटा आमकां तें समजना पयलें. हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक पवित्र आत्मा आतां आमच्या सगळ्यांच्या जाग्यार सगळ्यांच्या जिवनांत सगळ्यांच्या जिवितांत आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. जुआंव वांजेल 3रो अध्याय 6 वाक्य म्हणटा रक्तमासांतल्यान जल्माता तें रक्तमासत आत्म्यांतल्यान जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें. जेजू म्हणटा आत्म्यांतल्यान जल्माल्लें एका वाऱ्या बरी. वारें खंय तावन येता खंय वेता आमी नेनाव ताजो आवाज मात आमकां आयकता. तशेंच आत्म्यान जल्माल्ली तांकां कोणेय कंटेन करूंक जायना म्हळ्यार तांकां कोणेय सीमीत करूंक जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. अर्गां तुका जेजू. जुआंव वांजेल 3रो अध्याय 8वें वाक्य म्हणटा वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तूं खंय तावन येताय आनी खंयसर वेताय तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेनाय. पवित्र आत्म्यानी जल्माल्ल्या अर्येकल्या की अशेंच घडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. मोगाचें न्हू तुवें आनी हांवें पवित्र आत्म्याक आमी जेजूक स्विकार केलें जाल्यार जेजूक
आमी स्वीकार केलें जाल्यार आनी जेजूच्या नांवाचेर आमी पातयेंनी दवरली जाल्यार प्रेज गॉड आमचे थंय पवित्र आत्मा येता. यत्त घडये जेजूक सोमी देव सडवंदार म्हूण आमी मानून घेतलें जाल्यार जेजूक सोमी म्हूण आमी आमच्या तोंडान उसारलें आनी ताका बापान मरणांतलो उठयलो म्हूण आमी काळजान पातयेलें जाल्यार प्रेज गॉड पवित्र आत्मा यत्त घडये आमचे थंय येता. प्रेज गॉड यत्त घडये आता पवित्र आत्मा तुमी आतां ह्या घडये हें आठव आयकत आसतना पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आसा तुमच्या घरांत तो येता. जेजू पवित्र जावन आसा जेजू तो तुमच्या घरांत ह्या घडये तुमकां गुणकरण आसा. देवाच्या जेजूच्या बळान जेजूच्या नांवाच्या बळान पवित्र आत्मा तुमकां ह्या घडये गुणकरण आसा. प्रेज गॉड थँक्यू जीजस अर्गां तुका मोगाचें न्हू पवित्र आत्मा जावन आसा आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें. प्रेज गॉड आमी जेजूक आमचो वैयक्तीक सडवंदार म्हूण मानून घेतलें जाल्यार जेजूचेर आमी भावार्थ दवरलो जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन रावता. प्रेज गॉड आतां आमी समजल्या वरान पवित्र आत्मा म्हळ्यार वारें उजो आनी एक पारवो न्हय हें खाली संकेत जावन आसा. पवित्र आत्मा जावन आसा एक मनीस देवाचो तिसरो जण तो जावन आसा. म्हाका न्हू देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा देवाचो तिसरो जण तिसरो म्हळ्यार ताका थंय उणें मोल आसा म्हण न्हय उणें ताका बळ आसा उणें सकत आसा म्हण न्हय तिसरो म्हूण आमी समजयत कितें म्हळ्यार पोरण्या आसल्यान पवित्र आत्मा आसलो संवसाराच्या सर्वेर तो पवित्र आत्मा आसलो पूण पेंतेकोस्ता उपरांत आमी पवित्र आत्म्याचें काम पळयता. पवित्र आत्मा कशें आमकां बळान आपोस्तलां बळान भरलें आतां जेजूक पातयल्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन रावता. देखून वांजेलाच्या 11 पेजांनी म्हळ्यार नवे आसल्यान आमी पवित्र आत्म्या भशेन 6 जाणां जाल्या पूण पवित्र आत्मा तो येताना बापाची संपूर्णगाय बापाचें वर्तेपण पवित्र आत्मा आमचे थंय येताना तो बापाची पदवी अधिकार पवित्र आत्मा आमचे थंय येताना बापाची सामर्थ्य बापाची सकत पवित्र आत्मा आमचे थंय येताना तो बापाची महिमा तो घेवन येता. प्रेज गॉड थँक्यू जीजस अर्गां तुका जेजू म्हळ्यार बापाचें कितें आसा तें सगळें पवित्र आत्म्यान थंय आसा. सो बापू आनी पुत्र तांचे थंय आसलें तें संपूर्णगाय तांचे थंय आसली ती पदवी तांचे थंय आसली ती सकत तांचे थंय आसली ती महिमा ती पवित्र आत्म्यान थंय आसात. आनी आमी जेजूक स्विकार केल्या दळा आमी जेजूचे पातयल्या दळा ही पवित्र आत्म्यान आसा सकत आमचे थंय जी येता. प्रेज गॉड थँक्यू जीजस. तर पवित्र आत्मा आमचे थंय येतना मोगाचें न्हू कितें करून येता तो बापाची संपूर्णगाय घेवन येता. तो बापाचे भरतेपण घेवन येता. पवित्र आत्मा आमचे थंय येतना तो कितें घेवन येता तो बापाची दौलत बापाची सामर्थ्य घेवन येता. मोगाचें न्हू पवित्र आत्मा आमचे थंय येतना तो बापाची पदवी घेवन येता. पवित्र आत्मा आमचे थंय येतना बापाचो मोग बापाची कृपा बापाची सकत बापाची महिमा वैभव तो घेवन येता. तर बापा देव बापा आनी देव पुता थंय आसलें सगळें पवित्र आत्म्यान थंय आसा. प्रेज गॉड आनी जेजूक आमचो देव सोमी आनी सडवंदार म्हूण आमी मानून घेतल्या दळा पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन रावता आनी बापाची आनी पुताची सगळी सकत सगळी महिमा सगळी संपूर्णगाय सगळी दौलत सगळे तांचे सगळे वर्तेपण आनी भरतेपण सगळे आमचे थंय येवन रावता. मोगाचें न्हू प्रेज गॉड अर्गां तुका जेजू महिमान तुका जेजू. आतां आमी जेजून कुर्सार केल्ल्या सॅक्रिफायसाचेर आमी पातयेल्ल्या दळा पवित्र आत्मा आमचे थंय येता. न्ही पवित्र आत्मा आमचे थंय आमी पवित्र आत्म्या राखाचें म्हणना पवित्र आत्मा आमचे थंय इन्स्टॉलमेंट प्लॅनार येना. पवित्र आत्मा जावन आसा एक मनीस देवाचो तिसरो जण जावन आसा तो. तशें देवाक त्या मनशाक वांटेकन दिवंक जायना. सगळो पवित्र आत्मा आमकां आमचे थंय एकत्रपटी येता. तो इल्लो इल्लो येना इन्स्टॉलमेंटार प्लॅनर येना. प्लेज गॉड थँक्यू जीजस. आतां पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन रावतना आमी बचाव जाता म्हळ्यार आमकां सडवण मेळटा आमी बचाव जाता आनी देवा कडेन आमी कम्युनिकेट करूंक देवा कडेन आमी उलोवंक शकता देवा कडेन आमी संबंद जोडूंक शकता. प्रेज गॉड थँक्यू जीजस. मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्ताक कळीत आसलें आपणें कुर्सार सॅक्रिफायस भेटयल्या दळा आपणा थंय विश्वास दवरतल्यांक
सलवासांव मेळटलें म्हणून. हें सलवासांव म्हळ्यार कितें म्हाका न्हू. सलवासांव म्हळ्यार जावन आसा आमच्या पातकांतान सुटका. सलवासांव जावन आसा आमच्या पिडेतान सुटका. सलवासांव जावन आसा आमच्या दुर्बळिकायेतान सुटका. सलवासांव जावन आसा आमच्या गुलामगिरीतान सुटका. सलवासांव जावन आसा देवाचें नितीबंद आमचे थंय येवचें. प्रेज गॉड. तर जेजू न्हू सक्रिबीस जेजू न्हू आमच्या बदलाक आमचो सबस्टिट्यूट जावन तो क्रुसार मेल्ल्या दाडा आमकां कितें मेळ्ळें. आमकां आमी मरनाताव न्हू, सैतानाताव न्हू आनी येमकणाताव बचाव जालें हांव. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. अर्गां तुका जेजू. तर हें सलवासांव, हें सर्वसांवाचें पॅकेज, ह्या सलवासांवाचें डील हें आमकां पुरो आसलें. आमकां मरता पर्यंत हें सेलेब्रेट करूंक हें डील पुरो आसलें. कित्याक सलवासावरी आमकां सगळें मेळना वैगी. हें आमकां पुरो आसलें जाल्यार तें जेजूक उणें म्हूण बगलें. जेजू म्हणटा हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितां. कित्याक पवित्र आत्मा म्हळ्यार हांव तुमचे थंय आसल्या वरी तुमी कितें तुमी सर्गाक येवंक राखचें नाका. सर्ग तो तुमी हांगाच अनुभव करूंक तुमी शकतल्यात. जेजू म्हणटा हांव तुमकां म्हाकाच पवित्र आत्म्याच्या रुपार हांव तुमकां दितां. कित्याक हांवूच तुमकां दितां. ते दाडा तुमी म्हजे कडेन उलोवंक शकतल्यात. तुमी म्हजे सांगता चलोवंक शकतल्यात. तुमी म्हजे सांगता संबंद दवरूंक शकतल्यात. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर मोगाचें न्हू पवित्र आत्मा म्हळ्यार जेजू आमचे थंय येवन रावता आनी सदांच आमचे थंय सांगता तो आसा. प्रेज गॉड. हाका कली शर्तांत एकच शर्त जावन आसा. देवाक आमी स्विकार करचे. ताच्या नांवाचेर आमी पातये जाय. ताका आमचो सोमी देव सोडूनदार आमी मानून घे जाय. आमचो वैयक्तीक सडवंदार म्हणून आमी मानून घे जाय. मोगाचें न्हू तोंडांत आमी उसारी जाय. आमी तोंडान उसारी जाय. जेजू हांव तुका म्हजो सडवंदार मानून घेतां. तूंच जावन आसाय म्हजो सोमी आनी तुका खरेंच बापान मरणांतलो उठयलो म्हणून म्हज्या काळजांत पाती येता. तशें जेजूचेर बोवार्थ दवरल्या वरवीं जेजूक आमी आमचो वैयक्तीक सोडूनदार मानून घेतल्या दाडा पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन रावता. मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. हरकां तुका जेजू. आतां आमी जो सुवांजेल 14 अध्याय 15 थावन वाचल्यार देवाचे उतार म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो आनी तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे समें सदां काळ रावतलो. तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वसना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. म्हाका जेन्ना आमच्या कश्टाच्या संदर्भार आमी देवाक उलो मारता पूण देव कितें आमकां सांगता हांवें तुमकां मजतदार दिला. प्रेज गॉड. पूण मजतदार आमचे सांगता सदांच रावता. मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. आमच्या सर गरजांनी आमकां पावता. प्रेज गॉड. तर आमी अनाथ न्हय. जेजू म्हणटा हांव तुमकां ताणें सांगलें आपोस्तलांक शिसांक ती अकरेच्यो घडयो जावन आसल्यो ताका गुत आसलें ताका कुर्सार बलिदान भेटोवंक आसलें आनी ताका शिसांची ताच्या आपोस्तलांनी ताका खावची न्ही आसली. देखून म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वसना. आतां आमचे थंय पवित्र आत्मो आयिल्ल्या दाडा आमकां देवाचें बळ मेळटा. देवाची मोर आमचे थंय पडटा. देवाचें सील आमचे थंय पडटा. आमी सुरक्षीत आसा. प्रेज गॉड. आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय आयिल्ले आसतना आनी पवित्र आत्मा आमचे सांगता रावतना आमकां मार्गदर्शन दिता. तो आमच्या सर संगतींनी आमकां तो गायड करता. आमकां तो सलाय दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. पूण एक कितें म्हळ्यार आमी आनीकी पवित्र आत्म्याक सारके तरान मानून घेवना. मोगाचें न्हू. पवित्र आत्मा आमकां कालें करता. आमकां देवाच्या कृपेन वाडोवंक कुमो करता. आमी कितें करी जाय आमी कितें जाय जाय म्हणलें पवित्र आत्मा आमकां कुमो करता म्हणून आमी आनीकी समजवना. प्रेज गॉड. आमी कितलींशीं जाणां इतलीं वर्सां जावन इगर्जेक वचून आसा. आमी मिसाक वचून आसा. पूण पवित्र आत्मा म्हणलें दिर्वें आमचे थंय आसा म्हूण आमी नेना. मोगाचें न्हू. प्रेज गॉड. ही दुखाची गजाल जावन आसा. आमी जेजूचे पाटलावदार जावन आसा. जेजूक आमी वळखता. जेजूक आमी वळखता. जेजूचेर आमी पातयेता येता. पूण पवित्र आत्म्याचें काम आमी आनीकी समजवना. आनी आमच्या जिवितांत आमी आतां
आमकां कस आयल्या जाल्यार आमी भक्ता म्हणटा आमी सदांच मागता आमी मिसाक वेता वय आमी नव्यान करता वय आमी देवाचे उतार वाचता वय पूण कित्याक आमच्या जिवनांत आमकां कश्ट मोगाचे न्हू कारण एकच जावन आसा पवित्र आत्म्याक आमी इन्कार केला पवित्र आत्म्याची आमी निर्लक्ष्य केल्या पवित्र आत्म्याक आमी सायडीन लोटून दवरला प्रेज गॉड ताचो आमी तिरस्कार केला मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याच्या बदलाक कोणी ना देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याच्या बदलाक कोणी ना पवित्र आत्मा जावन आसा जेजू प्रेज गॉड आमी कित्याक जिवनांत सलोणी बघून आसा कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र आत्म्याच्या जन्मयाचेर वंदन ना आमी पवित्र आत्म्यान दिवच्या धैर्याचेर वंदन ना आमी पवित्र आत्म्यान दिवच्या प्रेरणाचेर वंदन ना पवित्र आत्म्यान दिवच्या इन्स्पिरेशनाचेर वंदन ना प्रेज गॉड आमी पवित्र आत्म्यान दिवच्या उत्तेजनाचेर वंदन ना पवित्र आत्म्यान आमकां दिवचें तें प्रेरणपण ताचेर आमी वंदन ना पवित्र आत्म्यान दिवची आमकां ती पदवी ती सकत ती सामर्थी ती संपूर्णतायेचेर आमी वंदन ना आमी आमचेरच वंदन आसा प्रेज गॉड तर आमी पवित्र आत्म्याचेर वंदन रावल्यार मात आमच्या जिवनाचेर आमी कांय आमच्या जिवनांत आमी सक्सेस आमी जैत जोडूंक शकतले तर आमी कितें करी जाय म्हाका न्हू आमी पवित्र आत्म्याक एक घडी पवित्र आत्म्याचें वंदन रावूंक जाय आमी दुसरें पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक आमी कान दी जाय तिसरें आमी पवित्र आत्म्याक कालतें जाय प्रेज गॉड थँक्यू 3 शब्द पवित्र आत्म्याचें वंदन रावचें पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक आमी कान दिवचें तिसरें पवित्र आत्म्याक कालतें जावचें पवित्र आत्म्याच्या शिवाय आमचें हांव कितेंच करूंक जायना म्हाका न्हू देवाचें उतार आमकां परगट करूंक जायना देवाचें उतार विवरण दिवंक जायना आमकां एक बरें क्रिस्तांव जिणी जियोंक जायना आनी कितेंय बरें काम संवसारांत आमकां करूंक जायना प्रेज गॉड थँक्यू जिजस तर पवित्र आत्मा म्हळ्यार कालें पवित्र आत्मा म्हळ्यार कोण पयलें पवित्र आत्मा म्हळ्यार देवाचें उतार म्हणटा जॉन सुवांजेल 4 अध्याय 24 वाक्य म्हणटा देव आत्मो देखून देवाक आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान आराधन करीत सो पवित्र आत्मा जावन आसा देव होली स्पिरीट इज गॉड सेकंड पवित्र आत्मा जावन आसा समी पवित्र जावन आसा समी कोरिंथकारांक बरयलें 2 अध्याय कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 3 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा हो समी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा हो समी म्हळ्यार आत्मो तर पवित्र आत्मा म्हळ्यार समी पयलें पवित्र आत्मा म्हळ्यार देव दुसरें पवित्र आत्मा म्हळ्यार समी तिसरें पवित्र आत्मा म्हळ्यार एक मनीस प्रेज गॉड थँक्यू जिजस अर्गां तुका जेजू तर आमी मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याक आमी कित्याक आमी चिटकोवन रावूंक जाय कित्याक ताचेर वंदन रावूंक जाय कित्याक आमी ताळो वायका जाय कित्याक आमी कालतें जाय कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा जावन आसा जेजू अनलिमिटेड होली स्पिरीट इज जीजस अनलिमिटेड तो सदांच आमच्या थंय आसा हांगा आसल्यार हांगा कोडयेलांत आसल्यार तो कुंदापरांत आसा कुंदापरांत आसल्यार तो कारकळांत आसा कारकळांत आसल्यार तो शिवमोगांत आसा शिवमोगांत आसल्यार तो बँगलोरांत आसा सगळ्यान आसा प्रेज गॉड ताका एकच वाट जावन आसा आमी जेजूचेर पातये जाय जेजूच्या नांवाचेर पातये जाय जेजूक आमचो समी देव सोडून जावन आमी मानून घे जाय जेजूक स्विकार करी जाय ताच्या नांवाचेर पातये जाय त्या वेळा पवित्र आत्मा आमचे थंय येवन रावता आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय सदांच काम करता मोगाचें न्हू पूण आमी पवित्र आत्म्याचें वंदन रावूंक जाय आमी पवित्र आत्म्याक आमकां एक सकाळीं फुडें एका ब्रदरान सांगलें म्हाका पवित्र आत्म्याक आमी लायट जावन काणी येला म्हळ्यार एक हलवायस जावन काणी येला आमी जेजूक पातयता पवित्र आत्मा आसा पूण ताका आमी मानून घेवना पवित्र आत्म्याचें काम आमी पवित्र आत्म्याचें मिनिस्ट्री आमी मानून घेवना मोगाचें न्हू प्रेज गॉड थँक्यू जिजस अर्गां तुका जेजू तर आमी एक निश्चय करया मोगाचें न्हू आसता सदांच आमच्या गरजांत पवित्र आत्म्याक आमी उलो करया आमी करतना हर एक आमचे कामाचें योजन आमी घालतना पयलीं आमी पवित्र आत्म्या कडेन विचारया सदांच आमच्या जिणयेंत हर एक घडये हर एक कामांत हर एक स्थितींत सर्कमस्टान्सांत परिस्थितींत आमी देवाक पवित्र आत्म्याक आपया
कित्याक तो आमकां जेजून दिल्लो मजतदार. जेजून बसयल्ले आमकां हांव तुमकां एक मजतदार दिता, तो तुमच्या संगत सदांच आसतलो. तो जेजून दिल्लो. कित्याक जेजून संवसाराच्या सोडवणे खातीर सॅक्रिफायस घडयल्या उपरांत जेजू कळीत आसलें संवसारांत म्हूण आमकां ताज्या शिश्यांक आनी ताज्या फॉलोवर्सांक म्हळ्यार ताजेर पाती दिल्यांक समेस्तांक कुमो करूंक म्हणून ताणें पवित्र आत्मो दिला. जेजूनच आमकां दिला. हे पवित्र आत्म्याक मानून घेया, हे मजतदाराक आमी मानून घेया आनी मजतदाराची मजत आमी खाण घेया. तर मजतदाराची मजत आमी खाण गेले जाल्यार आमी खंडी जावन खंयच्याय संगतीन फैल जावचें ना. आमी सदांच जैते वचतले आनी देवाच्या कृपेंत आमी सदांच जियेतले. मोगाचें न्हू. देवाचें उतार म्हणटा 2 Corinthians 13:1 देवाचें उतार म्हणटा सोमे जेजूची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. पूण देवाचें उतार म्हणटा मार्क 11:24 आमी कितें मागता तें आमी पातये जाय म्हण. तर आमी पातये येवया. जेजूची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे थंय सदांच आसा. ह्या खातीर आमी जेजूक अर्गां दिया. अकरेचें प्रार्थना करया. सर्गींचे बापा, आमी तुका ह्या घडये खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मोकळा जेजू, तुवें आमचे खातीर पाठयल्लो पवित्र आत्मो आमकां आमचे थंय सदांच आमकां कुमो करना आसा. ह्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या विशयी नियाळ करून आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, तुजी मजत आमी सदांच घेवंक आनी तुजेर आमी वंदून रावंक, तुज्या ताळ्याक आमी सदांच आतुरायेन राखून रावंक आनी पवित्र आत्म्या तुका खाल जावन जियोंक आमकां तुवें कुमो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता. आनी समेस्त भक्तिकांक पवित्र आत्म्या तुवें सदांच तूं कुमोक दिवन आसाय, तूं आदार दिवन आसाय, आमच्या सोर योजनांनी आमकां तूं वाट दाखोवन आसाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता पवित्र आत्म्या. हें मागणें करता आमच्या समया सोडवणदाराचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस.